मुख्यमंत्र्याचं एक स्टेटमेंट पळयलो, जातून मुख्यमंत्र्यान सांगले की काँग्रेसीक लागून 74 स्वातंत्र्य सैनिकाचे जीव गेलो। आता या भ्रष्ट जुमला पार्टीच्या सरकाराचे काळे कारनामे तुमच्या मुखार हाडटा। आता हे आमचे स्वर्गेस्त शंभू पालयेकर, कृष्णा पालयेकर हांचे पुत्र, तांच्या बापायक 1972 15 ऑगस्टाक तेन्नाच्यो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधीन तांकां अवॉर्ड दिल्लो, तांकां सन्मानित केल्ले फ्रीडम फायटर म्हणून गोयचे। आज तांचे पूत जे आमचे वडील आज झगडटा ह्या सरकाराकडे आपल्या हक्काक लागून। तांणी कितली ऍप्लिकेशनां केली, ताच्या उपरांत 1983 जेन्ना हांव जल्म आयलो त्या वर्सा भाऊसाहेब बांदोडकरान तांकां फेलिसिटेट केलो। हे तांचो फेलिसिटेशन अवॉर्ड। हे मुद्दम हे तुमच्या मुखार हांव हाडपाक सोदता गोंयच्या जनते मुखार की हे सरकार फक्त फोटो ऑप्टिक्स, इव्हेंट मॅनेजमेंट करपाक फक्त घोषणा आणि नारेबाजी, आणि रियालिटीन कितें जे खरे बाबडे स्वातंत्र्य सैनिक आसात तांचेर अन्याय जाता, अत्याचार जाता। तांणी कितले तरी पत्रां बरयली, कागदां बरयली ह्या सरकाराक। मनोहर पर्रीकर आसतना सुद्धा बरयले, स्वर्गेस्त मनोहर पर्रीकर आसतना सुद्धा तांणी बरयले। ते म्हणटात रिप्लाय काय येवना। आता प्रमोद सावंताक विचारपाक सोदता हांकां न्याय केन्ना मेळटलो? आमचे या राज्याचे स्वातंत्र्य सैनिक शंभू कृष्णा पालेकराचे पूत जे आज आमचे आज्याचे वयाचे जाल्यात, तांकां न्याय केन्ना दितलो प्रमोद सावंत? हाचेर उत्तर आसा? हांवें सदांच सांगला की प्रमोद सावंताक गोंयची हिस्ट्री खबर ना, कित्याक हे शाखान शिकून आयिल्ले आसात। गोंयचे लिबरेशन कित्याक डिले जालें हे तांकां कल्पना सुद्दां ना। त्या वेळाचेर जर तर नेरून जर तर गोंयान जर तर फौज धाडिल्ली जाल्यार वर्ल्ड वॉर 3 जाता आशिल्ले, गैर पेट्टा आशिल्ले। कित्याक नाटोचो तेन्ना फाउंडर मेंबर पोर्तुगाल आशिल्लो, सालाजार तेन्ना कंट्रोल करतालो नाटोचे, आणि तेन्ना जर तर नेरून जर तर हांगा फौज धाडिल्ली भारतीय सेना जाल्यार वर्ल्ड वॉर जावपाचे, नेटोचे सगळे कंट्री इंडियेचेर वार करपाचे। ती कल्पना आसपाक शिक्षण जाय, ती मॅच्युरिटी जाय। सो हे हांव तुमच्या मुखार हाडपाक सोदतालो की हे सरकार, प्रमोद सावंताचे सरकार, जे लोकांनी गोंयच्या स्वातंत्र्याक लागून आपले रक्त दिले, आपले जीवनदान दिले, तांचे तुम्ही न्याय केन्ना दितले? म्हाका दिसता प्रमोद सावंतान पालेकर फॅमिलीक न्याय केन्ना दितलो हाचेर उत्तर दिवपाक जाय।